हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी उठून बैसून सोफारीने दोन ताटी मारनो हशा अकॅडमी कार्यक्रम नम्म टीव्ही पुणया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी माईसून बपसु पूत पुरसो तारी पळया यार पारू बदिनिदवरनु दोनी घडी हशिया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी घरा भितर आवई भास कोंकणी री उलया गोडी गोडी होडी भास कोंकणी जय म्हणूया येया हसया सीजन दोनी येया हसया सीजन दोनी पोर आमकां फायनलाक वताना मस्त कॉन्फिडन्स आसलें म्हळ्यार ह्या फावटी आमी म्हळ्यार फस्ट पुरो रावंडांत आमी बरें परफॉर्मन्स केल्लें आनी जड्जसांनी आमकां बरे कमेंट्स दिल्ले सो आनी दुसऱ्या टिमाक तांणी कमेंट्स दिताना पळय आयकल्लें सो आमी तशें जाल्ल्यान एक जड्जसांक या कशें एक स्क्रिप्ट करी म्हूण चिंतून आमीच एक 15 days बसून स्क्रिप्ट रेडी केल्लें तशें जाल्यार आमकां मस्त कॉन्फिडन्स जालें म्हळ्यार ह्यो स्किट फेल जायना म्हणलें कॉन्फिडन्स आमकां आसलें आनी त्याच धैर्यान आनी पयले एक 2-3 टिमांच्यांनी परफॉर्मन्स केल्लें पळोवन आमी मागीर स्टेजीर गेल्ले जाल्ल्यान आमकां एक कॉन्फिडन्स आसलें जिखता म्हणून पूण एकच आसलें की खंय म्हणे आमच्यान की बरें कोणें केल्यार ती विन जातात म्हणजे एक आमच्या मतीन ती आसलें ना तितलें ओवर कॉन्फिडन्स नासलें कित्याक म्हळ्यार आनी की दुसरे टीम आसले तांचे परफॉर्मन्स आतां आमच्याच्यान की बेटर जाल्यार ते विन जातात सो तितलें ओवर कॉन्फिडन्स नासलें पूण आमी काले करीचे म्हूण चिंतलें तें बरें करीचे म्हणचे एक मायंडांत आसलें आनी आमचे जात तरी आमकां बरे कमेंट मेळ्ळेले तशें बरे कमेंट मेळटा तर आमकां एक इल्लेशें होप्स जाले ओ खंय तरी आमकां प्रायज मेळोंक की पुरो म्हणलें एक कॉन्फिडन्स आयिल्लें तशें आमी ह्या फावटी वेता आसतना प्रिपरेशन आसलें आमच्या कडेन प्रिपरेशन आसलें बरो स्क्रिप्ट आसलो बरें मॅसेज आसलें आनी बरो म्युजिशियन आसलें प्रॅक्टीसय आमी तशेंच केल्लें सो आमी प्रिपरेशन बरें जाल्लें आनी आमकां एक गॅपय मेळ्ळें न्ही तें तशें आमकां इजिली आमकां एक कॉन्फिडन्स आसलें बऱ्या रितीन आमी परफॉर्म करता म्हणून आनी फस्ट एपिसोड जालें थंयसर आमकां कमेंट्स पॉजिटीव कमेंट्स आमकां बरे आयिल्ले सो आमी बऱ्या रितीन कूल आसल्या सेकेंड आनी एक फावटी आनी बरें करया म्हणून आमी प्रिपेर्ड जावन आसले आमी हो जावया न्हू येया 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 हां जावया न्हू येया येया बसा जावया न्हू बसा बसा जावया न्हू बसा 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 ये पिवंक उदक हाडणें वच पिवंक उदक हाडणें वच अरे हाडटना ट्रेन हाडणें उदक ट्रेन हाडणें कळ्ळें मू हां जावया न्हू बसा ये जावया न्हू ये पावस गिवस कसो आहा तुमच्या कुशीन हांव पावस म्हूण सत्री व्हरूंक येवना हांगा हां जाय 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 मागीर ट्रॅव्हलिंग बरें जालें गे हां हां मागीर घरा लागीं पुरा काम बरें जालां गे पापा एक जालें
ट्रेन तू दाखड म्हणले मो ट्रेन करपी ताणें सुणा येतो तो सुणा येतो एक्सक्यूज मी हांव ह्या घरचो जावय. म्हाका गोत्ता पोता ह्या गाडवा गोत्तू ना तशी ट्रेन धाडटात गे वस ग्लास लोटान धाडणं वस लोटान धाडणं कळ्ळें मग लोटान जावया ना बसा 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 बेजार करनाका ये मम्मी कशी आहा जावया ना मम्मी बरी आहा गे पळय गे विचारला म्हण सांगा हा मागीर सुमार दीस जाले तुमकां हें काले आतां ट्रे खंय आसा लोट्यान तू दाखड म्हणले मो लोटान धाड म्हळ्यार ट्रे हाडनाका म्हणल्याक गे हे वस दी उदक दी हांगा एक ग्लास उदक काडून चलोवंक जायना गे तशें जाल्यार मनशाक बॅलन्सच ना गे अशें हे करता एक ग्लास उदक तुका अंगार उदा पडता. जावया न्हू बेजार करनाका ये मुझे शर्ट आसा दिता मुझे शर्ट दिता नाका. पोरना बरें आसा नाका. बसा ल्हान शर्ट दिवचे नाका. बसा वय म्हळ्यार आमी काल चिंतले हरी एक पुटी हांव गो आनी तें बायल म्हळ्यार गो बायल बामण जावनच रोल करतलो तशें जाल्यार आमी चिंतलें हरी एक पुटी आमकां जड्जस ही दोग जाण गो बायलाचेंच रोल करतात म्हूण चिंतात सो तशें जाल्यार एक चेंजस करिचें म्हूण हांव बापय जालो आनी ताका धू केलें सो तशें जाल्यार ओल्ड एजीचें करिचें पडलें म्हळ्यार हरी एक पुटी तशेंच करचें सामान्य आमी इल्लें चेंजस करिचें म्हणल्यार खातीर आमी तशें हें केलें वय तो एक नवे करताना नवे शिकूंक मेळटा सो आतां हांव दुवेचे रोल करतना म्हाका कशें जाता ते क्युरियोसिटी हांव करूंक जाता गे करूंक शकता गे म्हणचे एक आसलें म्हाका आनी बरें जावंक पुरो म्हण चिंतलें आनी एक भें आसलें की तुवें बरी दिसाचें मू सो तशें इल्लेशें अड्डिना करी येता म्हणलें फिलींग आसलें सो तेंच अड्डिना म्हण जावन मागीर ताणें बापायचो रोल हांवें दुवेचो रोल केलें ना म्हाका ते फायनल हितू करता आसतना एक एंग्री कॅरेक्टर एक जायचे म्हूण आसलें म्हज्या मोतीन आनी ते सेम कॅरेक्टर्स मेळ्ळे म्हाका सो यंग कॅरेक्टर एंग्री कॅरेक्टर इन म्हळ्यार कॉमेडियन टायप म्हणजे नासलें सो हितून बरें जालें म्हाका तो रोलच म्हाका बरो जालो म्हाका एक्सप्रेस करूंक तें राग एक्सप्रेस करूंक आनी रागांत कॉमेडी दाखोवंक सो म्हाका हांवें खंयचें एक्सपेक्ट केल्लें सेम रोल म्हाका तो मेळ्ळो सो म्हाका बरें फिलींग एक्सप्रेस करूंक मेळ्ळें तें अवकाश आमी हरी एक पुटी फर्स्ट राउंडाक येताना सेकंड राउंडाचे आमचे लेगीत स्क्रिप्ट ना सेकंड राउंडाक येताना थर्ड राउंडाचे ना इवन फायनलाक येताना आमचे लेगीत स्क्रिप्टच ना आमी ते कितें जाल्यार आमी आमच्या फर्स्ट स्किट्टाच्या कमेंट वयर आमी सेकंड स्किट्ट बरयलो सेकंड स्किट्टाच्या हाजेर आमी थर्ड तशें म्हळ्यार आमी हरी एक पुटी आनी फायनलाक आमी पूण बरो जायचे म्हण एक आमचें आसलें आमी लागीं एक 1.5 म्हयनो हांव घरा बसला म्हळ्यार खाली स्क्रिप्ट हांव खंय वचून येतलो कोणाले उलयन येतलो म्हळ्यार इल्लें मस्त कॉन्सन्ट्रेशन करून तांतू 1.5 म्हयन्यान 1 म्हयनो एक अक्षर बरो ना मागीर अशें स्लोली आयडिया येवन अशें बरें तें गेलें हांव सो सुमार आमी कश्टी काडलात पूण स्क्रिप्ट आमचे लेगीत रेडी नासलो ना ताणें काले बरयला रे हांव त्या रोला भितर वचूंक हांव मस्त ट्राय करता खंयचे रोल दिल्ले रे करता म्हणजे किल्लेशें बरो असो आसा तशें म्हाका ते रोल करूंक म्हाका कांय कश्ट जावना चॅलेंजींग खंयचे रोल दिल्ले रे चॅलेंजींग जावन काण घेतात आमी तिगी जाणां सेम खंयचे रोल आसल्यार ते चॅलेंजींग जावन काण घेतात एकच रोलाक आमी स्टिफ जावन रावनात पुरा आमी तिगी जाणां फ्लेक्सिबल आसात खंयचे रोलाक जाल्यार आमी करता म्हणचे एक पातेणी आसता आमकां सो तशें आमी करता वेता युवराजा यमराजा गो युवराजा यमराजा यमराजा येद्या व्हडल्या भूमंडलान म्हज्या गोवाचो जीव एक तुका चड जाता गे ಸಾವಿತ್ರಿ ತನ್ನ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಳು ब्रॅकेट जालें उलयना कशें बीन देवान मनशाक दिल्ले आवकू मुग्धा तेच मोरूंकूच आसा म्हाका तुज्या गोवाचो जीव मोरूंकूच आसा प्रभू प्रभू म्हाका तुजी धूव म्हूण चिंतून म्हजे स्वामीचे जीव उरून दी तुवें म्हाका म्हजें कर्तव्य करूंकूच आसा तूं आतां हांगा तावन
सैडी कोण इंग्लिशान सांगा ना कसं इंग्लिशान सांगा ना ना हो एक रोल आम्ही करून नाटलो आणि एक पौराणिका एक बरें कॉन्सेप्ट ते आणि आमकां ते प्रॅक्टीस करता आसतनाच बघलें हांव एक बरो रोल वो करीचे एक अशें नॉवेन्स रितीन ते ड्रेसअप मेकअप मॅन ते व्हडले मिशयो किरीट तो ड्रेस ते ग्लिटरींग ड्रेस कॉस्ट्यूम आनी हट सो एक बरो ते एक नायट इवनींग ते टायमार करता आसतना ते बरें फील जालें आमकां एंटर जाताना तें गदे काणयोन येवचें सो बरो रोल म्हणून बघलो तो एक ते एक सत्यवान सावित्री ते एक बरो कॅरेक्टर म्हणून बघलें सो आमकां एक बरें फील जातालें स्टेजीर एंट्री जाता आसतनाच सो गुड रोल म्हणून हांव चिंता तो एक ना आम्ही तोलोच त्याच टायपार एक बहुशः दीपक राईन एक स्क्रिप्ट केला असा तो ड्रामात आणि करचो स्क्रिप्ट एक असा तो ते कॉन्सेप्ट टोटली दुसरे म्हळ्यार तांच्या गांवांक एक टीम नाटक टीम येवन येतलें तशें जाल्यार सडन 4 जाणांक तो घालून नाटक करचें थीम आमचें तशें न्ही हांवें 2 अंगविकल भुरग्यांक नाटक शिकोवन राष्ट्रमट्ट करूंक प्रयत्न करचे आनी तांची काणी विंगड आसली आमी सत्यवान सावित्री विंगड केल्ली आनी जड्जसांनी सांगलें तुमी असोच एक व्हायरल जाल्लो स्क्रिप्ट आसलो पूण तुमी ताज्या नेक्स्ट लेवलाक म्हळ्यार तांणी केल्ल्या लेवलांतून आनी एक दुसऱ्याच टायपार तुमी करून दाखयलो सो खंय तुमी ते तांचे कॉपी केल्ले बरी जावना आनी तुमी स्पेशली 2 जाण कान आयकनातल्यान घालून एक नाटक करचो कितलो कश्ट म्हणून ॲज अ डायरेक्टर म्हाका एक कळीत आसा म्हणून जड्जसांनी सांगलें सो आमी खंय तांकां इमिटेट करनासतना टोटली डिफरंट जावन तो स्किट आमी केला ना जड्जस काले कमेंट करतात जाल्यार डायरेक्ट तांणी कांय आमकां होगळीचे म्हण सावन करनात म्हणून गोत्त आसलें नेगेटिव्ह कमेंट पडूंक पुरो म्हणलें चिंताप आसलें पूण नेगेटिव्ह कमेंट कांय येवनात बरे कमेंट्स आयलात आमकां स्टार्टींग तावन बरे कमेंट्स दिते आयलात खंय एक ल्हान ल्हान नेगेटिव्ह कमेंट दिला जाल्यार ते आमकां तिद्दून घेवंकच म्हण आमी पॉझिटिव्ह जावन काण घेवन अनेक स्टेपाक वतना आमी ते चेंज करता आयल्या तांकां जड्जसांक की खंयचे लायक जाता खंयचे लायक जायना ते आमकां कळते वतलें सो आमी ताका समज जावन घेवन नेक्स्ट स्क्रिप्ट रेडी करून तशेंच येतलें आनी इवन फायनलान ती तशेंच आमकां खंय एकच एक नेगेटिव्ह कमेंट येवना बरें कमेंट्स आयले सो मस्त खुशी जाली आमकां म्हाका खूब खुशी जाली सच सांगता बारी खुशी जाली तुमचें तें नटन पळोवन थँक्यू जाय तसलें म्युझिकाक हातूंत चड पात्र आसा म्युझीक केल्ल्या की अभिनंदन कित्याक म्हळ्यार तें गदे व्हरून व्हरतना त्या व्हरच्या रितीक ताणें दिल्लें तें म्युझीक म्हाका भोव मेसवालें ये खंय तुका हे चांग ड्रामा न्हय एक असल एक सब्जेक्ट फादर डॉटर एंड जावया भितर अशें एक कॉन्फ्लिक्ट आसा पळय ते रॅर सब्जेक्ट आय हॅव नॉट सीन मागीर यू हॅव नॉट यूज्ड एनी लाटपोट जोक खंयचे ना आशिल्ले पेप्पेरे डूम 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 आमी सान आसतना म्हणटा आशिल्ले ते ह्युमर जावन तुमी यूज केले तूं कसं तुगेले दुवेक शिकयला की तेच ती शिकयले द कल्चर द ट्रेडिशन ऑफ युअर हाऊस थंय ते तांणी ते विंगड रितीर काण घेतले हांगा ते म्हणून बट ताजे क्लायमॅक्स तुमी ताका दिले परफेक्ट एंड दिले बट मी एक सजेशन तुमकां तूं एक प्लस पॉयंट कसो करीत आशिल्लो म्हळ्यार वेन यू आर डुईंग द एडवोकेट एंड जज यू कूड हॅव यूज्ड वन शॉल एक प्रॉपर जावन यूज करून एडवोकेट जातना तूं ते शॉल करनाशी आतां एडवोकेटाक तूं यू कॅन यूज दॅट शॉल थंय जड्जाली कुठल्या सायडार बरोबर एगेन तूं ते घालतना एक कॅरेक्टराक एक आनी खंय चड जडा म्हण आशिल्ली कितकी म्हूण दॅट्स वॉट आय मेक अ पॉयंट ऑफ व्यू एक्सलंट आशिल्लें मागीर तिका दॅट्स कॉमन ट्रेन उद्दा हाडी म्हणलेलें आनी ते लिवन फ्युच्युअर म्हणलेलें ती कितली इनोसंट आसा म्हणून तांकां दाखयतात एका ती बुदोवन तेस म्हण जाल्यार तशी ट्रेन उद्दा घेवन हाड तुवें सो शी वॉज व्हेरी इनोसंट म्हणलें तशी त्या अर्थार आमी काण घेवपा शिवाय नॉट अदर दॅन दॅट मागीर ते पडची जावो मागीर म्हाका आनीक दिसता इम्प्रोवायजेशना एक पॉयंट एज एन एक्टर ऑर एन डायरेक्टर हांव तुका सजेस्ट करचें कसं म्हळ्यार तुगेलें जामियान हेट करून रिटर्न वतना तीन पडका तेदन ताणें गुण कोण पडला म्हूण सांगतना देन यू वील चेंज इट मागीर होगूर येवन एक सस्पेन्स क्रिएट करून पेपर म्हणल्यार ताका एक बिल्डअप जाता आशिल्लें सान एक ऑलरेडी तूं पडल्या येवन पेपर म्हणल्यार बिल्डअप जायना ते बिल्डअप करूं येता थंय ते गॅप आसा तुका म्युजिकाक एगेन ताणें येवचें थंय बागलाले ते वयचे एगेन पडली कुडले ताणें गुण पळोवचे ती पळयता मागीर होगूर येता बिल्डअप जाता कसं करता म्हणून कळना अशी एंड ही डूज दॅट सो तेव्हा एक पंच मेळटा आशिल्लें कितकी
ದಿ ಸಾರ್ಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಏ ಆಸಯಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣಿಜಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತ್ ಸ್ವಲ್ಪ उणिजाले असन पुरा करपटी आजी वेळारी रिहर्सल वेळार पुरा असन चलता आमी मस्त पळयला हें रिहर्सल ಒಳಗೆ ಎಂತ ಮಾರೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದು म्हणून तें आसना तें फुडें पुरा आशिल्लें आमी पुरा नाटक एक्ट करतना तें पुरा ओरिजिनलिटी भारी लायक जालां तें. आमी एपिसोड फस्ट करता आसतना नेगेटीव कमेंट्स आमच्या स्क्रिप्टा वयर एक्टिंगा वयर मस्त सांगलें आसा, आमकां हर्ट जाल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार आमी प्रिपेर नासले, एक्सपिरियन्सीन नासले, नॉलेजी नासली आनी कशें स्टेजीर आमी करची आनी हांगा कॉम्पिटिशनाक कशें करचें आमकां कळीन नासलें. पूण ह्या फावटी आमी प्रिपेर जावन येयलें, तें ओपिनियन आमच्या मतींत आसलें आनी एपिसोड हितून सेकंडांत फस्ट स्किट सेकंड स्किट आमकां बरें ओपिनियन आमकां दिवन आसलें आनी हर एक ओपिनियन आमी काणी घेतलो. आमी दुसऱ्यांची आमी आयकतालो, आमकां काणी घेतलो, आमकां दिल्लें स्पोर्टिव्ह जावन काणी घेतलो, एप्रिशिएशन मस्त कडेन आमकां एप्रिशिएट मेळ्ळां. आमचें म्युजीक जावन दी हर एक कॅरेक्टर आमचे तिनी रोल प्लस आमचे खंयचे डबल मिनींग आसा नासले आमकां एप्रिशिएट करताले, मॅसेज बरी आसतली म्हणून. सो आमकां बरें जातालें ते जजस वयर आमकां शिकोवंक मेळ्ळें. हर एक एपिसोड तो आनी एक एपिसोड येता आसतना जजस आसल्यान आमी आतां एक बऱ्या लेवलाक येवन पावल्या. आतां सपोज कॉम्पिटिशन येयन जातलें तर आमी सेम पयलेचेच कशें आसा तशेंच आसता आसलें आमी. म्हाका मस्त खुशी जाल्ली तुमचें सिलेक्शन ऑफ जजस. काल्याक म्हळ्यार जजसांक मस्त नॉलेज आसलें ना ड्रामा वयर, स्टेज वयर, इवन तांकां ह्या जोक्स वयर, इवन पुरा जजसांचे विशेष म्हळ्यार बॅक स्टेजार एक लायट गेल्ले धरन म्युजीक केल्ल्यांचे हर एकल्याचे ते तांच्या गमनात आसतालें. सो हर एक विशय कमेंट दितना ते एकच एक विशय सोडनासतना आमी बरें केल्लें आमी ट्रायल करतना उलयतलो हाका आज आमकां बरें कमेंट दिवंक पुरो म्हणून आमी खंयचे खंयचे सांगतले हांव ते पुरा जजसांनी सांगतले तुमी हें अशें चिंतून केलें तें तशें चिंतून केलें. आमी हाजे लेगीत उदक काडटना ट्रेन काडटना आमी सांगतलो जज ते इनोसंट फील येवच्या खातीर आमी तें घाल्लें. आमी चिंतलें तें इनोसंट फील येवच्या खातीर घाल्लें पूण चायल्डीश जायत कितें म्हूण आमी उलयलें पूण जजसांनी सेम आमी काय सांगलें तेंच तुमी पळय ताजे लेगीत ट्रेन उदक काडलें तें तुमी इनोसंट फील म्हळ्यार आमच्या मोतीन कालें बगतले तें रिपीट करतले. सो आमकां ते जजस सिलेक्शन विशयांत आनी तांच्या कमेंट्स विशयांत मस्त खुशी आहा. म्हळ्यार ते कशें कितलो स्टेबल म्हळ्यार करेक्ट डिसिशन म्हळ्यार रायट ते कमेंट करतले ते आमकां मस्त खुशी जातली. एक्सपिरियन्स मस्त एक्सपिरियन्स आसलें तांकां स्टेज वयर. इवन आमी फस्ट स्किट करतना आमकां एकच नेगेटीव कमेंट मेळ्ळें कितें म्हळ्यार आमी 3 जाण राहुले कडेन रावन उलयते आसले. स्किट बरो जाल्लो पूण ताणें सांगलें इतलो व्हडली स्टेज आसा रे बाबा तुवें ती स्टेज काल्याक यूज करना म्हूण ताणें एक सांगलें. आमी सेकंड स्किटाक येतना आमी ती स्टेज सगळी युटिलायज करून दुसरोच टायप केलो. त्या दीस परत सांगलें जजसांनी तुमी आज स्टेजीन 1 इंच सोडनासतना तुमी युटिलायज केला म्हूण सांगलें. सो तें पर आमकां मस्त तशेंच शिकोवंक मेळ्ळें. त्या विशयान मस्त खुशी आसा. येया हसया सीझन 2 मस्त खुशी जाली. काल्याक म्हळ्यार तो फस्ट टायम ताका अविनाश उल्लुराक आमी म्युजिकाक म्हूण आपयतना ताका कोंकणींचे आना. इवन ताणें आसची एरिया मस्त इंटिरियर शंकर नारायण कुशीर थंय म्हळ्यार कोंकणी उलयताले मस्त उणें. सो ताका कोंकणींच गोत्तूना. आमी ताजे खातीर कालें करचें म्हळ्यार आमी सगळो स्किट एक फावटी कन्नडांत करचो. कन्नडांत करून दाखोवचो ताका. कन्नडांत करून दाखयता ताका समजतलें तो बरोवन काण घेतलो आनी मागीर तो म्युजीक घालतलो. सो हर एक फावटी ताका तुमचो म्युजिशियन कोण बारी बरें म्युजीक दिला म्हणटना ताका मस्त खुशी जातलें आनी तो सांगतलो हांव आनी कोंकणींतूच स्किट्टाक येता म्हूण. आनी तें पोर विन जाल्लें आनी ताका बेस्ट म्युजिशियन मेळ्ळें. ताका मस्त खुशी जाली, ताकाय खुशी जाली आनी आमकांय आनी एकल्या एक कोंकणी कळनातल्या एक व्यक्तीक आमी कोंकणी विशयांत ताका एक उर्बा वाडयली, ताका मस्त खुशी हाडयली म्हूण आमकां खुशी आसा आनी तोय खुशी आसा. वय मस्त खुशी जाली. आमी मस्त प्रयत्न केलें ताका बरो प्रतिफळ मेळ्ळो आनी बरें करून जज केलें कितेंगी म्हूण न्ही बगता. आनी हांव मात्र न्ही दुसरी लेडीसी मस्त बरें करून केला तो पुरो जाणां. पूण म्हाका बरें अवकाश मेळ्ळो स्टेजीन. म्हाका हर एक फावटी दुसरे कॅरेक्टर. सो म्हाका हर एक एपिसोडांत म्हाका दुसरे कॅरेक्टर मेळूंक वचून म्हजें तें कालें टॅलंट आसा तें एकचू दाखोवंक म्हाका अवकाश मेळ्ळो. सो तशें जाल्ल्यान म्हाका करूंक जालें कितेंगी जर मस्त खुशी जाली. बेस्ट एक्ट्रेस म्हाका हें एक अवॉर्ड आसा म्हूण गोत्तू नातलें. सो फायनली मेळ्ळें म्हाका मस्त खुशी जाली. त्या दीस मम्मी अशी 2 पुसून आसली अशें 4 पांयान अशी 2 पुसून आसली. त्या दाळा हें घोडो
अशें सोप्यार बसून पेप्पर पॅरा पॅरा डुम डुम पेप्पर पॅरा पॅरा डुम डुम अशें मालगड्यांक कोणी म्हणी डूम 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 करतात गी आता इस्तार न्ही तुझे कडेन हे खरें गे म्हणून सुजाता ये खरेंगे अक्का अक्का आपलं बेल्टन मारीचे असे केले खरं तुका बेल्टन मारीत तुका असं पळय तुका असं लागा ना तुका असे करते की तू असे करते की म्हणजे मर्याद करते की पप्पा तुझ्या हातान तले बेल्ट नाही तुझं नाड पप्पा या फ्रायर कोणी म्हणे अली बण्णा बण्णाची चड्डी घालून भोंवतात गी अक्का असं पळय अक्का बेल्टन मारीचे जाऊया ना बेल्ट कया बेल्ट दिया बेल्ट दिया मजा बेल्ट काढा मजा बेल्ट काढा आओ तक सोडना अरे बेल्ट दिया बेटे आओ तक सोडी ना मजा बेल्ट ते मजा बेल्ट असे केलं समागे तू मका काढ मग खरं असते असे केलं समागे आणि असे करते मका तुझ्या रागायला मस्त रागायले मस्त बेजार अक्का बेल्ट नाही अक्का चाबूक मारीजे या बेल्ट नाही अक्का चाबूक नाही अयो मजा नोवेल्स बेल्ट ते हो बेल्ट तुमचे अरे परतून करी आहे अरे माझ्या मका जर रागायला आव तुझ्या लगे उलय ना मका रागायलो हे काल भुरग्या बरी करते तुमच्या बापा येन दुये कारण तकली समान आहे हा वय म्हाका ते एक मस्त शॉकिंग दुसऱ्या टिमाचे तांचे परफॉर्मन्स करतना म्हजें नांव काडलें ते एकदम मन खुशी जाता हो हांव तशें जाल्यार तितले सगळ्यांच्या मायंडान तितलेशें बसलां म्हणून एकदम मन खुशी जाता एक ऑलवेन आमच्या टिमाचो लिडर तो बरो स्क्रिप्ट रायटर डायरेक्टर आनी सुजाता की नॉलेज आसा ते हांवें ओपन घेतला सो आमी सजेशन दिता कमांडिंग करना या डिमांड या आमी डॉमिनेटींग थंय करना हर एकले आतां ऑलवेन तो सिनियर जाल्यार हितू तो आमकां समजायता अशें केलां जाय तिगी म्हणून सो आमी सांगता सो आमचे कडेन ते एक डॉमिनेटींग कॅरेक्टर आमच्या तिगी जाणां पैकी कोणा कडेन येना सो कन्विन्सिंग पॉलरायट आमी चेंज करता आमी समज फाटी आमी फायनलच म्हणून ना एक फाटी स्क्रिप्टी चेंज केल्लो आसा कॅरेक्टर चेंज सो आमी डिस्कस करूनच करता आमी एकल्याचेंच कोणाचें म्हण काणी ना ओपिनियन हर एकल्यांचें आसता आमकां दिवंक आसता ऑलविनाचें सांगलें आमी काण घेता सो आमचे कडेन कांय कन्फ्युजन जायना आमच्या मतीन कोणाच्या मतीन आमी एक सुपर एक्टर म्हणल्या मतींत आमी दवरून घेयना पण आमचें इंटेंशन कितें आसता म्हणल्यार एक रोल आमचें एक स्क्रिप्ट आमचें त्या घेवचें स्किट बरो जायचें म्हणल्यार इवन आमी म्युजिशियना जाल्यार विचारता कशें जालें म्हण सो ऑलविनाचो पुती आसता आशीश म्हणून तो आमचो टीम मेंबर ताचें ओपिनियन काण घेता सो ओपिनियन काण घेवन ते कोणाचे डिक्टेटरशीप नासल्यान सो आमकां स्मुथली आमकां हँडल करून बरें जाता सो कन्फ्युजन आमकां केदळे दोळे जाल्लें ना हय इंतू ऑलविनाचो पूत आशीश तोय आसा सो आमी 4 जाणां आसता तोय आसलो 4 जाणां आमी आसा आनी आमकां तीग आसला आमी प्रॅक्टीस करून आमकां कांय कन्फ्युजन जायना एकच घरा आमी चडावत प्रॅक्टीस जावची ऑलविनाच्याच घरा हांव एकलो तेंच्या टायमाक वचून पावता सो प्रॅक्टीस करून कोणा वेट करीचें म्हणून आमकां कांय जायना सो आमचे 2च फॅमिलीचे आमी आनी आशिशाक आमी चड इन्वॉल्व करून घेवंक जावना कित्याक म्हणल्यार तो शिकते आसा सो ताजे रजा पळोवन आमकां प्रॅक्टीस करूंक जायना तशें जाल्ल्यान ताका चड आमी अवकाश दिवंक जावना सो आमची केमिस्ट्री तीग जाणांचे समज जाता आसले आमी करते गेले हांव तशें आनी ताका चड रोल दिलें जाल्यार ताका प्रॅक्टिसाक येवंक प्रॉब्लम जातले तो बँगलोर शिकते आसचे ताणें सो तशें जाल्ल्यान ताका आमी चड हें करूंक जावना पूण आमी 4 जाणां आसले हांव टिमांत ताणें 2 स्किट्टान ती ताणें केला आनी दुसऱ्या स्किट्टान ती पुरा ताणें ते एलईडीक हें करचें आनी फाटल्या बॅक हें तावन ताणें मस्त सपोर्ट केला ताणें तशें आनी आनीक हांव सांगूंक कशें ताकालें म्हणल्यार आमी कले स्क्रिप्ट रेडी करतना आतां म्हाका खाली एक सेंटेन्सांचो रोल दिलो जाल्यार तें हांव बरें करूंक ट्राय करता सोडल्यार म्हाका उणें दिला म्हणून म्हाका बेजार जावचें जावं दी तले कले म्हाका जावना इवन स्टिवनाक जाल्यार इवन ताणें स्क्रिप्ट रायट केला जाल्यार ताका तो उणें करून घेवचें जाल्यार तो रेडी टोटली फायनली कालें म्हणल्यार आमचें स्क्रिप्ट बरें जायचें तें तूं कोणाक चड कोणाक उणें ना आमी टीम वर्क करता आसा आनी तूं चड उणें म्हणून आमी केद्दळरी चिंतनात सो तें एक बरें कॉर्डिनेशन आसा आमचे मदें कोणाक चड उणें म्हण तशें कांय ना फस्ट सिजन आमी फस्ट 2 मस्त आमी
जजेसांनी आमकां मस्त सजेशन दिल्लें म्हळ्यार तशें जालें अशें जालें आमी मागीर शिकल्या पूण सेमीफायनलांत आमी ऑलमोस्ट टॉपर आमचो तो एक त्या दीस आमी केल्लो स्क्रिप्ट वायरल जालो आनी इवन जजेसांनी त्या दिसा स्टँडींग ओवेशन्स दिल्ले आमकां सो भोवशें आमकां येयलें तें ओवर कॉन्फिडन्स जालें की कोण ना आमी फायनलांत 6th प्लेसाक येवन पावले सो तें आमकां मस्त एक 6 म्हयने वर एक तें आमकां दोस्तलें म्हळ्यार आमी तितल्या वयर आसो न्ही फायनलांत आमी कशें चुकोन पडले म्हूण तशें जाल्यार ह्या वर्सा आमी तेंच चिंतलें आमी आतां आमकां जजेस कितलेंय होगळून दी कालेंय करून दी आमी फायनलांत परतून 0 तावनूच स्टार्ट करचें म्हळ्यार आमी वारार उडोवन वचो तशें जाल्यार ह्या फावटी आमी बारी हंबल जावन आसले मस्त ट्रायल केलें आमी मस्त प्रिपरेशन केलें इवन आमी आयटम काले वरीचे ताजी लिस्ट पुरा घालून पयले दिसूच कारार लोड करून पुरा रेडी जावन आसले ह्या फावटी प्रभू जीवनातल्या म्हज्या स्वामी लगी हांवें कशें वेचें वरा इचारू दी पहिले वरा इचारू दी वरा दिवंक नाय ताणे आनी इचारू ना वरा इचार प्रभू तुवें म्हाका वरां दिवचें जाल्यार म्हज्या मावाचे दोळे आनी ताजे राज्याडळिता फाटीं येवचे बरी कर तथास्तु आनी परता म्हज्या फाटल्यान येनाका हांव घरा वता देवा 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 हें जालें यमालोक सावित्री ये कले पिशा पोण तुझे तू हांगा यमा लोका पर्यंत आयल्याक म्हाका मस्त खुशी जाली त्या सत्या मामाचो जीव एक सोन दुसरें कितें जालां रे विचार हांव तुका दिता म्हाका एक पूत जाय एक पूत देवा तुवें म्हाका वरां दिवचें जाल्यार म्हाका एक पूत दी एक न्हय 100 दिता 100 एक न्हय 100 दिता तथास्तु आमकां ह्या फावटी फायनलांत 1 लाख रुपीज प्रायज मेळ्ळें कॅश प्रायज प्लस ट्रॉफी विशयी स्पेशली सांगायचें कितें की म्हळ्यार रियल गोल्डाचे हें घालून रियल गोल्डांत ट्रॉफी दिवन ताका बिल आनी ताजें गॅरंटी कार्ड पुरा दिलां आमी म्हळ्यार तितलें चिंतूकच नासलें म्हळ्यार चिन्नादा फलाका म्हणून तो सोडल्यार तें रियल चिन्न आसलें आमी खंय पळोवना पूण ह्या फावटी फस्ट टायम आमी आतां ती ट्रॉफी बारी जागृतेन कबाटा बिगल दवरचें बरी आसा मस्त बरें जालें आनी 1 लाख प्रायज दिलें आनी नम्मा टीव्हीच्यांनी हे कोंकणींत असल्या ताल्यांतांक वयर हाडूंक मस्त कश्ट करतात काल्याक म्हळ्यार आजकाल टिमांच मेळनात म्हळ्यार पुराण टीव्ही मुखार येवन भोवशा आमी केल्ले समाज जायनासतना कोण लोक पळोवन आमकां आसताय कितें म्हणून चिंतूनच टिमां येनात पूण जाल्यार सोदून बरी टिमां हाडून मस्त कश्ट काडून एक बरें प्रोग्राम केला कोंकणी उरोवच्या खातीर तुमी मस्त काम केलां तशें जाल्यार नम्मा टीव्हीक सर कोंकणी लोकां तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी आणि नम्मा टीव्हीच्यानी संगत मेळून एक प्रोग्राम केला हे रियली एक इतलं बरें प्रोग्राम म्हणल्यार कितले टॅलेंट आसात ते लोकां मुखार एक तांचे एक टॅलेंट दाखोवंक एक बरें वेदी तेणी रेडी केल्लें हें आतां 2nd सीझन पयल्या सिजनान तशें मस्त आर्टिस्ट टीव्हींत आयले आमी आयल्या आतां परतूनय आमी ह्या सिजनान ते आमी आयल्या तशें मस्त जाणांक एक अवकाश करून दिते आसात आनी हे आनी एक कितें गी म्हणल्यार हे कोंकणी खातीर तांणी करतेशचे वावर आसा पळय ते बारी व्हडले तशें जाल्यार हांव कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी नम्मा टीव्ही दोगांकी हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा तांकां मस्त आभारी जावन आसा आनी मुखारी अशेंच बरे प्रोग्राम तांणी करी जे मस्त टॅलेंट्स आसात ते पुरा जाणांनी एक तांचे टॅलेंट स्टेजीर येवन दाखयचे आनी तांचे टॅलेंट तांणी आनीक मुंदरसून व्हरीचे म्हणचे एक म्हजी आशा तशें जाल्यार पुरा नम्मा टीव्ही आनी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी तांकां मस्त देव बरें करूं म्हणटा कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी आनी नम्मा टीव्ही हांणी सांगातो मेळून एक बरो अवकाश कोंकणी भाशे खातीर तेणी आमकां केल्लो रीत आमकां रिसीव केल्ली रीत तांचे पोलायटनेस हर एकले आमकां थंय ऑर्गनायझर्स बऱ्या रितीन आमकां इनवायट करतले रिसीव करतले आमकां गायड करतले इवन तांचे ब्रेकफास्ट जावन दी जेवण जावन दी आयिल्ल्या कलाकारांक हर एक फावटी तेणी दिवचे ते 5000 ते एक्सपेन्सीव आसता पूण तेणी ते समजून घेतले हर एकल्यांक दिलें हर एकल्या टिमांक तेणी एक एप्रिशिएट केलें सो एक बरो अवकाश कोंकणी भाशेक आनी टीम टू टीम तांचें एप्रिशिएशन एकामेका विशीं करचें सो एक बरो अवकाश आमकां एक वेदिकेर ह्या कोरोना टायमार आमी
घरा भितरच आसलो या हेतून भायर येवंक आमकां कश्ट जालें पूण एक बरें ऑपॉर्च्युनिटी तांकां मस्त मेहनत तुमी काडला आनी तुमी केल्ल्या ह्या वावराक सांगातो मेळून तुमी आमकां आमच्या तसल्या मुखार येवंक तुमी अवकाश करून दिल्याक तुमकां आमी आभार जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा हे आता कोंकणी कार्यक्रम टीव्हीर येता लोक पळयता पूण तातूंत आमी स्टेजीर एक इतले 10-15 टिमाची आयली आनी तांणी मात्र केलें म्हण न्हय हे लोक पळयता लोक पळोवन ते स्किट तांच्या गांवांत आनी खंय करूंक ते ट्राय करतात आनी इतले स्किट म्हळ्यार आनी इतले जाण एक्टर्स उदेवन येतात तांकांय अशें करीजे हो आमी एक स्किट करीजे आमी एक नाटक करीजे म्हणून उर्बा येता तशें जाल्यार असले प्रोग्रामांत केल्ल्यान लोकांक मस्त एक कोंकणी थंय विशेष आसक्त येता म्हूण म्हजे एक अभिप्राय येया हसया